नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया कुवाळ्याच्यो वडयो। वो हांवें कुवाळो घेतला, आता तो आमकां कापून घेवपाक जाय। हातूंतले बियो काढून घेवपाक जाय आनी वो कुवाळो आमकां किसून घेवपाक जाय। कुवाळ्याचे हांवें अशें करून कुडके करून घेतल्या। तातूंतले बियो मदलो गर आसा तो काढून घेतला आणि आता आमकां किसून घेवपाक जाय। आता आमकां ते किसणेर किसपाक जाय। अशें किसून साल आमकां काढून घेवपाक जाय। कुवाळो हांवें किसून घेतलो, असो करून किसून घेवपाक जाय। आता ह्या कुवाळ्यातले सगळे उदक निसतून घेवपाक जाय। अशें करून सगळे कुवाळ्यातले उदक काढून घेवपाक जाय। कुवाळो सामको निसतून घेवपाक जाय। वडयांक आमकां उडदाची दाळ जाय। ही हांवें 1 कप दाळ 2-3 वेळा उदकान धुवन राती भिजत घातिल्ली। रातभर भिजोवन घेवपाक जाय आमकां दाळ, नाजाल्यार 6 ते 8 वरां तरी भिजोवपाक जाय दाळ। 1 चमचो मेथी भिजत घातिल्ली आणि हिंग भिजत घालून दवरला। तर वो हांवें खड्याचो हिंग वापरला। ताच्या जाग्यार तुमकां जाय जाल्यार पावडर हिंग मेळटा तो वापरल्यार जाता। दाळ, मेथी आणि हिंग आमकां वाटून घेवपाक जाय। हातूंतले उदक सगळे निसतून घेवपाक जाय। उदक घालिनासतना वाटपाक जाय। एकदम सुके वाटून घेवपाक जाय आणि दाळ वाटता आसतना बारीक वाटपाची ना, मातशी फरफरीत अशी दवरपाक जाय। हांव वाटता आसतना थोडे थोडे मिक्सरान घालून वाटता। दाळ, मेथी आणि हिंग हांवें वाटून घेतली। ही दाळ वाटता आसतना मातशी हांवें मोठी वाटल्या, एकदम बारीक वाटूंक ना, मातशी मोठीशी दवरल्या। उड्डाची दाळ हांवें 1 कप घेतिल्ली। त्याच कपान 1 कप हांवें कुवाळ्याचो पल्प घेतला, किसलेलो कुवाळो घेतला आणि कप भरता आसतना अशें दाबून भरला। कुवाळ्याचो पल्प आमी तातूंत घालुया। हे हांव मातशें मोठ्या आयदनान घालून घेता। तातूंत हांव घालता चवी पुरते मीठ, पाव चमचो घालता हळदीची पावडर, 1 चमचो घालता मिरचीची पावडर। 4 हांवें हरव्यो मिरसांगो घेतल्या, त्यो मातश्यो अश्यो मिक्सरान वाटल्या, मातशी अशी मोठीशी वाटून घेतल्या। ते घालता हांव तातूंत। हरव्यो मिरसांगो घातल्यो म्हणटकच मातशें तिखटपणा बरो येता आनी वडयो रुचीकूय बी लागता। तुमकां नाका जाल्यार स्किप केल्यार जाता। हे सगळें बरें आमकां मिक्स करून घेवपाक जाय। अशें सारकें मिक्स करून घेवपाक जाय। बरें वेवस्थीत मिक्स करून घेवपाक जाय। आता ह्यो वडयो आमी वतान सुकत घालुया। वडयो सुकत घालपाक हांवें प्लास्टीक घेतलां। प्लास्टिकाचेर हांवें थोडें तेल लायलां। प्लास्टिकाक आमकां तेल लावन घेवपाक जाय। आता प्लास्टिकाचेर आमकां सारके ल्हान ल्हान गोळे करून घालून घेवपाक जाय आनी हे घालता आसतना मदीं मदीं आमकां गॅप दवरपाक जाय। एकदम तेकून घालपाक जायना। अशें मदीं मदीं गॅप दवरून सारक्यो घालून घेवपाक जाय। गॅप दवरलो म्हणटकच रोखड्यो सुकता। अश्यो करून सारक्यो घालून घेवपाक जाय। हांवें आतां सगळ्यो घालून घेतल्यो। आता आमकां बऱ्यो कडकडीत वतान सुकोवन घेवपाक जाय। वडयो हांवें वतान 4 दीस सुकोवन घेतल्यो। कुवाळ्याच्यो वडयो तयार आसा, सुकून रेडी आसा। हांवें ह्यो 4 दीस वतान सुकयल्यो आनी 4 दीस वतान सुकयल्या नंतर एकदम बऱ्यो कुरकुरीत जावन आसा। ह्या वडयांचो आमकां रोस करपाक मेळटा, किसमूर करून खावपाक मेळटा। अश्यो ह्यो कुवाळ्याच्यो वडयो खूब रुचीक, टेस्टी। तुमी नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्थ राहात, देव बरे करू।